हरे कृष्णा. ऐक पडतं ना. वही वही प्रभु। ओके. नमो विष्णु पादाय कृष्ण दृष्टाय पत्र श्रीमद जय कथा का नमो अक्षर पादाय जय का पादाय गौतम धर्म दान कर ग्राम धारणे. नमो विष्णु पादाय कृष्ण दृष्टाय नामी नमस्ते सरस्वती. तकडाकींना सुरू आहे आमगे श्रील प्रभुपाद जगद्गुरु श्रील प्रभुपादाला चरणारी दंडवत अर्पण करता. त्याच्यानंतर आम्ही गुरु महाराजेश्वरीने जयपताका स्वामी महाराजाला चरणारी दंडवत अर्पण करता. त्या उपरांत आम्ही शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभू आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभू चरणारी दंडवत अर्पण करतो सर. त्या उपरांत हिज ग्रेस मुरलीचरण प्रभू आणि हर ग्रेस सखीचरण माताजी चरणारी मी दंडवत अर्पण करता. आणि त्याच्यानंतर अंग उपस्थित सगळं वैष्णवाला आणि वैष्णवी चरणारी दंडवत अर्पण करतो सर. आईची माके साहेब दिलेलं आहे त्याची कतेरी भागवत पुराण कोंकणीला मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची एक प्रार्थना मी केली रिक्वेस्ट कसं चूक जेल्यार म्हाका क्षम करता तुम्ही. आईची सेशन आमगेल्या 11th चॅप्टर प्रभुपाद लीलामृताचे वॉल्यूम 1 11th चॅप्टर द ड्रीम कम ट्रू चे लास्ट पार्ट माताजीने वेरी ब्रीफली संक्षिप्त रीते लाईक करून सकड पॉइंट्स कवर करून पार्ट 1 आणि पार्ट 2 चे डिस्कशन दिल आमका लायक करून सांगिल्लें आशिल्लें. आता आमी मुखार पळोवया कशी भक्तिवेदांत स्वाम्याक अमेरिका वच्चे एक योग जाल्लो म्हणून तशी कशी त्या आमी ह्या चर्च करच्या प्रयत्न करया. जेन्ना भक्तिवेदांत स्वामीला पासपोर्ट आनी रेडी जाल्ले ताजे नंतर तांणी आपास बॉम्बेंत आयली ती सुमती मोरारजीक मेळच्याक म्हणून तांगेले एक अमेरिका वच्चेक एक तिकीट जावका म्हणून तांणी आपास एक सुमती मोरारजीक मेळचे प्रयत्न केले त्यांनी. तशीची जेन्ना सुमती मोरारजीले सेक्रेटरी मिस्टर चौकसी ताणें सुमती मोरारजीक सांगलें अशें म्हणून त्या वृंदावनात स्वामी वापस आयला ती तांकां एनओसी लेटर मेळ्ळा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री दाखून. तशीच तांकां थंय दाखून स्पॉन्सरशीप लेटर मेळ्ळा अमेरिका दाखून. आता तांणी हांगा दाखून तांणी पासपोर्ट रेडी केला आता तांकां अमेरिका वचका म्हणून तांणी आयला तांकां कसन करचें म्हणून ताणें सुमती मोरारजीक निमगिलेलें. तेन्ना सुमती मोरारजी इमिडिएटली तांकां ना सांगता वचचा ना म्हणून कित्याक म्हळ्यार एक हेल्प करता करच्या नजी म्हणून न्हय एक रिस्पेक्ट सुमती मोरारजीक भक्तिवेदांत स्वामी वयर एक रिस्पेक्ट कितें म्हळ्यार एक प्राय जाल्लेलो मनीस न्हय 69 तेन्ना 69 तांकां रनिंग आशिल्लें. आणि थंय वचून तांणी कसन करताली कसन तें एकटेक येच्चा ना त्या म्हणून त्या निमित्त सुमती मोरारजीने ना म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें. जाल्यार भक्तिवेदांत स्वामीन एक खंडीत निश्चय केलेलो कसं म्हळ्यार तांकां वचपाची कसं न्हय जाल्यार तांकां अमेरिका वचका म्हणून तांणी एक गट्टी एक संकल्प केलेलो आशिल्लो. तेन्ना तांणी चौकसीक वापास पेटयतात ती सुमती मोरारजीला आणि सांगतात आणि कसन सांगचे कशी सांगचे म्हणून एक पुरा ब्रीफ तांकां एक डिस्क्रिप्शन दिता डिस्कशन करतात ती. तशी जी चौकसी वापास वचून सुमती मोरारजीक सांगता की तो संन्यासी वृंदावनात संन्यास पळय तांगेले एक मस्त दृढ संकल्प केला तांकां कशी पुणी वचका आणि तशी वापास पुरा रिपीट करता जाल्यार तेन्ना वापास सुमती मोरारजी ना म्हण सांगता. ना थंय वचचा जायना थंय वचून या प्राय करताल कसं ना थंय
तांकां कोणाय गुर्ताक ना ती ते तांकां जेवण शुद्ध शाकाहारी जेवण मेळटा की ना की त्या वरतीन गोतना कोणें हेल्प करताल नाही थंय जायना तशी जावन पुरा सांगता ती चौकसीक आणि तो चौकसी वापास भायर येवन भक्तिवेदांत स्वामीक सांगता तेन्ना भक्तिवेदांत स्वामी सांगता ती म्हाका एक वेळा पर्सनली मेळू दितवे जातवे तशी एक रिक्वेस्ट करून पळय तशी मागीर ती अग्री जाता सुमती मोरारजी भक्तिवेदांत स्वामीक मेळूक जेन्ना भक्तिवेदांत स्वामी तीक मेळटा ती तेन्ना तांणी सांगता की पुरा तांगेले वापास एक चौक सिंग सांगेला पा सेम भक्तिवेदांत स्वामी सांगतात तांकां जाल्यार सुमती मोरारजी सांगता तुमकां इतलें प्राय जाला आनी हे प्रायर तुमी इतली व्हड जिम्मेदारी कशाला घेतल्याची तुमी हांगा भारतांतूची वृंदावना बैसूनची तुमी ट्रान्सलेशनांनी करा ती तुमकां कसन जावका तितलें हांव हेल्प करता हे प्रायर थंय वचका म्हण ना थंय तुमगेल कोणय ना ती तुमकां कसले जाल्ल्यार थंय कशी मागीर जावचें आनी तुमगेल अशी हे तुमकां एक स्पॉन्सरशीप लेटर 1 म्हयन्यात मात्र मेळ्ळा त्या 1 म्हयन्यान तुमी कसन करताली थंय तुमकां खावच्याक आनी कश्ट जाताले म्हणून ह्या पुरा ती पपास भक्तिवेदांत स्वामीक सांगता तेन्ना आतां आमगेल घरकडे तशी न्हय आमी तसं आमगेल कोणा घरकडे सांज चेडू वचतात पळय तांकां कसं एक ना सांगल्यार पळय तांकां जावची वस्तू आमी सांगल्यार ना म्हण जाल्यार पळय त्यांनी एक एक तोंड एक करतात पळय एक दय जावन तशी एक तोंड करतात त्या मागीर म्हाका दय येता तांगेल वयली अशी तोंड केला थोडा रडची वरी करची की तोंड बावची की तांगेल्या तशी भक्तिवेदांत स्वामी न्ही तशी एक तोंडा वयर एक्सप्रेशन हाडल्या एक सांगतात ते पापाच म्हणून एक जावन ते एक एक्सप्रेशन हाडल्या आणि त्या एक्सप्रेशनान त्या एक्सप्रेशनान हा न्हू तांणी सुमती मोराजीक सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तुमी सांगील पुरा वय जाल्यार हांव दृढ संकल्प केला हांव एक लायक कामा खातीर वतस तुमगेल धुवे वरी आनी केन्नाय एक धुव तिगे ल्हान नाक ना सांगतुवे तेंचे चाळ काम करता जाल्यार ते सोमवे म्हणून एक इमोशनली तिका हें करता जी ब्लॅकमेल सांगू जायना इमोशनली तिगेले एक सेंटिमेंटाक टच करता जी भक्तिवेदांत स्वामी तशी जी मागीर केलो तुमगे दोगे जाणां तिके डिस्कशन जाता ती कसन सांगता भक्तिवेदांत स्वामी ताची उत्तर दिता ती तेन्ना फायनली मागीर ती एग्री जाता सुमती मोरारजी एग्री जाता जशीची ती सांगता पळय आतां आमगे चेडू कशी तांकां जाय ते हा म्हळ्यार तांगे तोंडार एक खुशी कितली तशीच एक भक्तिवेदांत स्वामी तोंडार एक मस्त खुशी जाल्ली जेन्ना सुमती मोरारजीन अग्री केलें पळय की हांव तुमकां तिकीट दिता म्हणून तेन्ना भक्तिवेदांत स्वामी तोंडार एक लायक एक खुशी येयली त्यान आनी त्या खुशीन त्या भावांतूची तांणी तिगेल्या ऑफिसा दाखोवन भायर सरली ती आतां तेन्ना सुमती मोरारजीन सांगलें ओके तुमगेलो पासपोर्ट जाला न्हू तुमी आतां पी फॉर्म म्हणून येता त्या वेळार एक पी फॉर्म म्हणून आशिल्लें त्या पी फॉर्म तुमी हाडून दिया ती हांव तुमगेलें तिकीट करता म्हणून तिणें भक्तिवेदांत स्वामीक सांगलें आतां पी फॉर्म कसन म्हळ्यार त्या वेळार कोण भायलगांव वता पळय भारतांत आपूण भायलगांव वता ना तांकां एक ते पी फॉर्म दिवचे कंपल्सरी आशिल्लें तर पी फॉर्म कसन म्हळ्यार हांगा तुमी कसनय तुमगेल्या नांवार कसनय केस ना भारतांतू तुमी बँकात कसनय दुड्ड घेयनी फ्रॉड करनी चिटींग करनी त्या एक फॉर्माच्या
फॉर्म पुरा त्या फॉर्मार पुरा बरयलेलो आसता आणि त्या फॉर्म SBI बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियान दाखवून त्या फॉर्म इश्यू जाता पी फॉर्म म्हणून त्या फॉर्म येवन तिणें जेन्ना सुमती मोरारजीक तांणी दितली ती त्या वेळार ती तांगेल तिकीट आनी करून दिता म्हणून त्या एक अंडरस्टँडींग तांगेल दोगां जाणां जाता जाल्यार पी फॉर्माक ಸ್ವಲ್ಪ टायम लागताले ताजे खातीर तांकां अपास बॉम्बेन तूं धांवडी बळ्यांनी करचें त्या पुरा लागतालें म्हळ्यार आमगेले भारतान तूं गव्हर्मेंट ऑफिसां काम तशें ना खंयचेय गव्हर्मेंट ऑफिस एक वेळार दोन वेळार जायना तेन्ना भक्ती वेदांत स्वामी एक धांवडी बळ्यांनी करचेक तांणी रेडी आसत जाल्यार रातच्या जाग जेवका म्हळ्यार वयना रात्री काडका म्हळ्यार वयना तेन्ना सुमती मोरारजी तांकां तिगेले कंपनी आशिल्ली पळय सिंधिया स्टीम लायन ताची कॉलनी आशिल्ली थंय तिगेले स्टाफ आनी पुरो राबता आशिल्ली ती त्या स्टाफान तूं एक क्वार्टर्स ती भक्ती वेदांत स्वामीक दिता तुम्ही थंय राबात म्हणून थंय राबून तुम्ही तुमगेले कसं कार्य हांगा आसा क्लियर करात म्हणून ती तांकां क्वार्टर्स दिता आता त्या क्वार्टर्सान तूं काही ना काही फर्निचर ना काही ना भक्ती वेदांत स्वामीन एक ट्रंक आणि एक ट्रायपायटर मात्र तांगेलो अशें त्या क्वार्टर्सान तूं विंगड कोण तांगे स्टाफ राबता आशिल्ले पळय तांकां पुराणां कळलेलें सुमती मोरारजी हे स्वामेक बायलगांव पेटयत म्हणून त्या पुरा त्या स्टाफ क्वार्टर्सा जितले राबता आशिल्ले पळय तांकां पुराणां गोत आशिल्लें आनी तांकां त्या मागीर गोत आशिल्लें ते स्वामी तांगेलो तूं सुमार सकड बुक्स आनी घेवन वता ती जाल्यार तांगेलो दुड्डू ना त्या वरकेन तांकां गोत आशिल्लें थंय राबताले क्वार्टर्सान तूं जितलो स्टाफ आशिल्लो पळय तांकां जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान तुची भक्ती वेदांत स्वामी त्या फुल सिंधिया कॉलनी क्वार्टर्स आशिल्ले पळय तातूंत फेमस जाल्ली ती एज अ व्हेरी गुड जेंटलमॅन तेन्ना थंयचे क्वार्टर्साचे स्टाफ मेंबर्स आसत पळय तांणी भक्ती वेदांत स्वामीक हेल्प करताची कशी म्हणाली तांकां जेवणांनी हाड दिवची की तांगेले खातीर फ्रुट्स आनी हाड दिवची की आनी केलो पडटा कितले फ्रूट दितले जी तितले हांकां खावच्या जायना भक्ती वेदांत स्वामीक तितले तितले चड वरकेन तांणी हाड दिवचें आशिल्लें तेन्ना एक म्हणा भक्ती वेदांत स्वामीन चौकशीक सांगलें अशें आनी सुमार सकट दिन वता तिथे म्हाका खावच्या जायना कसन करचें तें मागीर फ्रुट्स वायट जाताले कसन करचें हांवें तेन्ना चौकसी तांकां एक आयडिया दिता कितें म्हणाली तुम्ही खावन जाल्या नंतर उरलेलें आसा तुमी डिस्ट्रीब्यूट करात पुराय जाणांक तेन्ना भक्ती वेदांत स्वामी मागीर तांणी खाल्ले नंतर उरलेले फ्रुट्स आनी कट आनी करून पळय तांणी पुरा स्टाफ मेंबर्सान तूं डिस्ट्रीब्यूट करता आशिल्ली तशीच तांणी मागीर त्या कॉलनीन तुची भक्ती वेदांत स्वामीन प्रवचन दिवचें स्टार्ट केलें सकडांक भागवतमा वयरी सकडांक तांगेलें प्रवचन आनी लायक दिसता आशिल्लें सुमार बायल मनशांनी तांगेलें प्रवचन आनी आयकूचें आशिल्लें तें प्रवचन जाले नंतर तांणी त्या व्हरलेले फ्रुट्स आनी प्रसाद आनी पुरा तांकां वांटूचें आशिल्लें जाल्यार सायमल्टेनियसली त्या पी फॉर्मा खातीर भक्ती वेदांत स्वामी मस्त प्रयत्न करत आशिल्ली जेन्ना सुमार दीस जाल्ले तशीच सुमार दीस गेल्ले पी फॉर्म येयनी त्या वेळार भक्ती वेदांत स्वामी तांगेले कॉन्टॅक्ट्स आनी वाडयत आशिल्लीची थंयची तशीच तांणी तांगेले बूक डिस्ट्रीब्युशन वर्क चालू दवरलेलें बंद केलेलें ना आशिल्लें तेन्ना तांतूंतलो एक स्टाफ मेंबर आशिल्लो मिस्टर नागराजन म्हणून ते नागराजन ताण मागीर अग्री केलें तांकां हेल्प करच्याक
तशीच ताण मागीर एक लिस्ट केल्लें कोण हांगा लागीं राबताले जेन्ना तूं कोण बिझनसमॅन आसतची ते कोणा लागीं कोण लायक दुडवाल जन आसतची तांगेले एक तांणी लायक त्या नागराजन म्हणून त्या मनशान एक लायक लिस्ट रेडी केल्या आनी ते लेकार मागीर तो सकाळांक मेळूक भक्तिवेदांत स्वामीक वटू वरचें आशिल्लें ताणें तशीच सायमल्टेनियसली भक्तिवेदांत स्वामी पी फॉर्मा खातीर तांणी प्रयत्न चालू आशिल्ले जाल्यार तांकां कसले काही कोणें हेल्प कर न्ही भक्तिवेदांत स्वामीक नागराजनान प्रयत्न केले जाल्यार तांकां तितले कांय सक्सेस मेळ्ळी तांतून तेन्ना नागराजनान बरयलें सांगिल्लें आशिल्लें की भक्तिवेदांत स्वामी मस्त एकदम मिलनसार तांणी सकाळां वटून मेळ न्हू लायक करून तांणी राबता आशिल्लें पुराणाक भागवतमात क्लास आनी दिवचे आशिल्ले जाल्यार सिंधिया कॉलनी दाखून अंधेरी स्टेशन 2 किलोमीटर आशिल्लें आनी त्या 2 किलोमीटर पळय भक्तिवेदांत स्वामीन चमकून वचचें आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार तांगेलें तें दुड्डू नाशिल्लें तेन्ना तांणी एक माय मिशन म्हणून एक लायक तांणी एक सांगशी एक पॅम्पलेट वरी तांणी प्रिंट केलेलें आशिल्लें माय मिशन म्हणून मेरा लक्ष्य म्हगेल उद्देश्य आनी तांणी सुमार सकट कोण समाजांत तूं प्रभावशाली कोणा लायक नांव आनी आसत फेमस आसत ती तांकां ते माय मिशन पॅम्पलेट आसा पळय ते दाखोवचें आशिल्लें त्या माय मिशन तांतूंत तांणी पुरो तांगेलें मिशन बरयलेलें तांकां कसन उद्देश्य तांणी कसाला वचता ती तांगेलें कसन प्लॅनिंग तांणी वटू कसन व्हरतात ती त्या पुरा तांणी पॅम्पलेटां बरयलेलें त्या मागीर ते एकदम फेमस कोण आशिल्ले पळय त्या वेळार तांकां तांणी ते दाखोवचें आशिल्लें आनी एक एक्सपेक्टेशन की आनी म्हाका सहाय्य करताली हेल्प करतालीच म्हणून त्या एक एक्सपेक्टेशनान तांणी ते दाखोवचें आशिल्लें ते पॅम्पलेट जेन्ना श्रीमती मोरारजी कळ्ळें की भक्तिवेदांत स्वामी सिंधिया कॉलनीन तूं भागवतम क्लास आनी घेताची तेन्ना एक दीस सुमती मोरारजीन भक्तिवेदांत स्वामीक रिंगिलें तुमी म्हगेल घरा कडेन येवन म्हाका भागवतमा क्लास दितालीच सांग करतालीच तुमी क्लास म्हगेल घर कडेन म्हूण निमगेली ती तांकां तांणी इमिडिएटली एग्री जाल्ली ताजे नंतर एवरी डे सांजवाळा सुमती मोरारजी तांकां एक कार पेटोवची आशिल्ली तिणें भक्तिवेदांत स्वामेल खातीर त्या कारान तूं मागीर तांणी सुमती मोरारजीला घरकडे वचून थंय तांणी भागवतमाचे क्लास दिवचे आशिल्ले भक्तिवेदांत स्वामीन सुमती मोरारजी हेल्पा निमित्त तिका स्पॉन्सरशिपाचे लेटर अगेन्स्ट एक जमानत सांगतात न्हू आमी तें दिवच्याक त्या मस्त तिणें साहित्य केल्लें भक्तिवेदांत स्वामीक आनी तशीच मागीर 28 जुलय 1965 भक्तिवेदांत स्वामीले विजा आयलें विजा मेळ भक्तिवेदांत स्वामीक 28 जुलय 1965 जाल्यार तेदन वरकें पी फॉर्माचें कांय जायनी आशिल्लें तांकां पी फॉर्म मेळ्ळें नाशिल्लें तेन्ना तांकां एक एचान आतां पुरा जाल्लें एक्सटर्नल मिनिस्टर दाखून नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेळ्ळा स्पॉन्सरशीप लेटर अमेरिका दाखून आयला गोपाल अग्रवालान पेटयला
सुमती मोरारजीन हेल्प केले निमित्त तांकां तांगेल्या जमानत दिवका त्या दिला. त्या दिल नंतर वीजा वर्केन आयला जाल्यार आतां तांकां एक टेन्शन पी फॉर्माचें एक सान एक पी फॉर्मा निमित्त तांगेले कसं एक प्रॉब्लेम जावचे नज म्हणून तांणी एक आलोचन एक एचान्सी तांकां भक्ती वेदांत स्वामीक जाल्लें. तेन्ना सुमार दीस जाल्यार पी फॉर्म येयनी म्हणून मागीर तांणी स्वता SBI बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकांत वचचे तांणी निश्चय केल्लो. थंय वचून तांणी त्या ऑफिसराक मेळ्ळी ती स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या. तेन्ना तो ऑफिसर सांगता तुमकां पी फॉर्म दिवचा जायना कित्याक म्हळ्यार तुमकां स्पॉन्सरशीप खंयचे ऑर्गनायझेशनान कर न्ही. तुमकां स्पॉन्सरशीप केला एक प्रायवेट जॅनान इज इंडिविज्युअल पर्सन आनी ते आमी आमकां कन्सिडर करना ती. आनी एक म्हयने भितर तुमकां विजा एक म्हयनो मात्र मेळ्ळा जाल्यार त्या एक म्हयने नंतर तुमकां मागीर थंय वापस येवच्याक खंय जाल्ला रे तोंदरे जाताले त्या तोंदरा निमित्त आमकां हांगा कश्ट जावच्या पुरो म्हणून त्या ऑफिसरान स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ऑफिसरान सांगलें ताजे निमित्त तुमगेले पी फॉर्म जायनाले तुमकां दिवचे जायना म्हणून सांगलें. भक्ती वेदांत स्वामीक मस्त कष्ट जालें तें आयकून. इतलें पुरा सकट रेडी आनी धांवडी बड्यांनी कर न्हू भागवतम 3 खंड प्रिंट कर न्हू ताजे नंतर हें विजा पासपोर्ट हें पुरा रेडी कर न्हू तर लास्ट एक हर्डल तांतू आमी ना म्हणटात म्हणून भक्ती वेदांत स्वामीन मागीर ताका रिक्वेस्ट केलें एक काम करात म्हाका तुमगेले सिनियर कोण आसा पळय तांगेलो तुमी म्हाका मेळया ती म्हणून भक्ती वेदांत स्वामीन सांगलें. तशींच ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एक हॉड ऑफिसराक भक्ती वेदांत स्वामी मेळूं चमकली तेन्ना तांगे सेक्रेटरी वटू तांणी भक्ती वेदांत स्वामीक सांगलें अशें अशें म्हणून म्हाका तुमगेलो तुमगेलो ऑफिसर राव आसा पळय ताका मेळका आनी म्हाका म्हगेल्या पी फॉर्मा विशीं उलोवका. तुमी म्हगेली फायल मिस्टर रावाक दियाची बाकी हांव पुरा तांगेलो उलोवन घेता म्हणून त्या सेक्रेटरीक तांणी सांगलें. तें हाण आयकलें कोण मिस्टर रावान. तेन्ना तो मिस्टर राव आसा पळय तो स्वता भक्ती वेदांत स्वामी चमकून येता आनी भक्ती वेदांत स्वामीक सांगता स्वामीजी हांव तुमगेलें काम केलां तुम्ही निश्चिंत जायाची इतले एकच्यान कर नाकाची तुमगेले पी फॉर्म रेडी केला तुमकां पी फॉर्म मेळटाले म्हणून भक्ती वेदांत स्वामीक तो मिस्टर राव सांगता. आतां लास्ट हडल वर्केन भक्ती वेदांत स्वामीला क्लियर जाल्लें. आतां जेन्ना सुमती मोरारजीक कळ्ळें पी फॉर्म आनी पुरा रेडी जाल्ला तेन्ना सुमती मोरारजीन तिगे सेक्रेटरी मिस्टर चौकसी आसा पळय ताका सांगून ताका सांगलें हांगा चिक्के मार्केट आनी व्हरा ती आनी तांकां थंय जावका तशी त्या अवंगलांनी पुरा दिवका ना थंय मस्त शीं आसताले आनी हांगेले प्राय जाल्ला हांकां तें एक स्वेटर जावो कसं नाही एक उनाच अवंगला आनी पुरा दिवन तांकां घेवन दिया ती म्हणून तांणी सुमती मोरारजीन चौकसीक एक सांगिल्लें आशिल्लें एडवायस एक आदेश दिल्लो. तशीच मागीर तांकां घेवन चौकसी मार्केटा वचून तांगेले खातीर जॅकेट आनी घेतले आनी सुमार सकट अवंगलांनी थंयचे अमेरिका क्लायमेटा जशें क्लायमेट थंय शीं की कशें की तशी त्या टायपाचे अवंगलांनी घेवन चौकसीन भक्ती वेदांत स्वामीक दिलेले. त्या वेळार तांणी ₹150 खर्च केलेले त्या अवंगलाक 1965 ₹150. तशीच मागीर सुमती मोरारजीन फायनली तांकां सिंधिया कंपनीच्या जलदूत नावाच्या एक
शिप आशिल्लें तांकां तूं एक तिकीट तांकां दिल्लें भक्तिवेदांत स्वामीक आनी तें जलदूत कोलकाता दाखून 13 ऑगस्टाक भायर सरचे आशिल्लें. त्या वेळार भक्तिवेदांत स्वामी बॉम्बेंत आशिल्ली. 13 ऑगस्टाक ते जलदूत कोलकाता हार्बरा दाखून भायर सरचे आशिल्लें. एक सांजचें शिप आशिल्लें जाल्यार ही श्रीमती मोरारजीन म्हळ्यार कितली ती लायक बायल मनीस ती तिणें त्या वेळार त्या जलदूताचे कॅप्टन आसपडा. शी मेड शुअर तीन म्हळ्यार इतलें इतलें बट हें इतलें म्हळ्यार तिणें ध्यान दवरलेलें की तो कॅप्टन आसपडा ही शूड बी शुद्ध शाकाहारी हेल्प करतलो आसता तो म्हळ्यार हांगी खावचें कसं ना भक्तिवेदांत स्वामीन त्या लेकार त्या कॅप्टनान तांकां हेल्प करता तशीच कॅप्टन तिणें त्या जलदूताक दिलेलें. तशीच ही भक्तिवेदांत स्वामीक कसं जावका तें आतां जलदूता वताना 1 म्हयनो लागता तांकां 1 म्हयनो लागता आशिल्लें पावच्याक. त्या 1 म्हयन्यान तांकां कसं लागता पडा भक्तिवेदांत स्वामीक ते पुरा हेल्प करता म्हणून तिणें इन्स्ट्रक्शन दिलें त्या कॅप्टनाक. त्या कॅप्टनाचें नांव कसं म्हणून अरुण पंड्या. अरुण पंड्या म्हणून आशिल्लो ताणें ताका इन्स्ट्रक्शन दिलेलें सुमती मोरारजीन की ह्या स्वाम्याक कसं जावका जाल्यार तूं हेल्प करता. ते फायनली लास्ट 2 दिवसांक चॉक्सीन मस्त हेल्प केलें भक्तिवेदांत स्वामीक तांकां जावका जाल्यार त्या पुरा वस्तू घेवन दिवची की. आनी मागीर जेन्ना भक्तिवेदांत स्वामीक कोलकाता वचचें आशिल्लें पळय त्या कोलकाता वचची ट्रेन आरवर्केन मिस्टर चॉक्सीन बस करून दिलेलें. तितले मटा सुमती मोरारजीन भक्तिवेदांत स्वामीक हेल्प केला. आतां जलदूत स्टार्ट जावचें मतलब वचच्याक थोडे दीस आशिल्ले तेन्ना तांणी भक्तिवेदांत स्वामी कोलकाता पावताची. आतां हें कोलकातांत तांणी तांगेलो जन्म जाल्लो सुमार सकट तांगेलें गुरताच आशिल्लें तांगेलें घर आशिल्लें तान आसतना जाल्यार आज कोलकातांत तांगेला काही ना आशिल्लें. तांगेलें घर वरकेन ना आशिल्लें. दुड्डू ना घर ना गुरताच ना ती पुरा प्राय जाल्ला तांगेल पुरा तांगेल काम आरी कसं नाही मला पुरा एक डिस्टर्ब डिस्टर्ब सांगता ना जाल्यार एक जशी वेळ गेली तशी पुरा जाणा तांगेला तूं व्यवसायांत बिझी जालेली. सुमार सकळ गुर्त आशिल्लें एक वेळार भक्तिवेदांत स्वामी जाल्यार तें इतले गुर्तात जेन्ना तूं भक्तिवेदांत स्वामीन एक भट्टाचार्य म्हणून आशिल्लो ताका सिलेक्ट केल्लें. तांगे लोटू तांणी संपर्क केल्लो भट्टाचार्य म्हणून. आनी तो भट्टाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी रिलेटिव्ह न्हय तांगेल शिष्य न्हय तांगेल फ्रेंड वर्केन न्हय कसं नाही रिलेशन ना जाल्यार एक गुर्त मात्र भक्तिवेदांत स्वामी आनी भट्टाचार्य जाल्यार भट्टाचार्य तांकां हेल्प करूंक रेडी जाला कोलकातांत. आतां भक्तिवेदांत स्वामीला राबता जाग ना तेन्ना तांणी भट्टाचार्याक सांगलें अशेश म्हणून म्हगेला जाग ना राबच्याक आनी थोडे दिवसान हांव जलदूतांत बैसून हांव अमेरिका वता जाल्यार म्हाका तूं तितले दीस हे 2-4 दीस म्हाका तूं हेल्प करतलो म्हणून तांणी भट्टाचार्याक तांणी सांगेलें आशिल्लें. तेन्ना भट्टाचार्यान तागेले फ्रेंड सर्कलान तूं जितले जाण आशिल्ले पळय तांगेलो तूं कॉन्टॅक्टांनी कर न्हू भक्तिवेदांत स्वामीक ताणें
हेल्प केला. तशी जी भक्तिवेदांत स्वामीन ते इवन फ्यू डेज कोलकाता तुची जलदूता तांणी भायर सरचे 13 तारीख ऑगस्टांत तांगेलो मस्त 19 दीस आसा जाल्यार ते 4-5 दिवसांतूय पळय त्या भट्टाचार्यान तांकां कशी अरेंजमेंट करून दिल्या. एवरी संडे एवरी इवनिंग एवरी डे सांजवाळा पळय तांणी लेक्चर दिवचे आशिल्ले भक्तिवेदांत स्वामीन. त्या वरकेन भट्टाचार्यान तांकां अरेंजमेंट करून दिलेलें. तेन्ना भट्टाचार्यान लेखलें भक्तिवेदांत स्वामी एक लायक कामा खातीर अमेरिका वचता. त्या वेळार अमेरिका वचचें म्हळ्यार एक व्हड आशिल्लो. आतांय व्हडच त्या वेळार आनीक एक चिके एक व्हड विशय तो अमेरिका वचचें. आनी हांवें एक स्वामीन वचचें म्हळ्यार आनीक एक चड व्हड विशय. तेन्ना भट्टाचार्यान लेखलें एक स्वामी आमगेले वचता ती तांगेलें एक मिशन आसा थंय वचून भागवतमाच प्रचारांनी करता. हें आमी न्यूजपेपर आर्टिकल दिवका पळया कोण कोण आमकां न्यूजपेपरा माध्यमान हेल्प करता. तशी जावन भट्टाचार्यान सुमार सकट न्यूजपेपर ऑफिसा वचून आनी तांणी प्रयत्न केले. तातूंत एक हिंदुस्तान स्टँडर्ड म्हणून एक न्यूजपेपर आशिल्लें. तशी अमृत बाजार पत्रिका म्हणून एक आशिल्लें. जुगांतर आशिल्लें. स्टेट्समॅन आशिल्लें. तशी सुमार सकट तांणी न्यूजपेपर एजन्सी ऑफिसा वचून आनी पळय प्रयत्न केले हांगेल भक्तिवेदांत स्वामी विशयी बरोवच्याक जाल्यार कोणेय रेडी जायनी ती. पुराय मिशन आवडलें. भक्तिवेदांत स्वामी प्रयत्न लायक पुराणाक आवडले. आनी लायक काम करता ती जाल्यार कोणें प्रिंट करूंक रेडी जायनी ती. तेन्ना लास्टार मागीर तांणी एक दैनिक बासुमती म्हणून एक छानशें एक हें आशिल्लें न्यूजपेपर आशिल्लें. त्यांनी मागीर अग्री जाल्ली ती. तें बेंगाली समाचार न्यूजपेपर आशिल्लें. त्या दैनिक बासुमतीन मागीर एक लायक छानशें आर्टिकल तांगेलें न्यूजपेपरांतूं तें प्रिंट केलेलें आशिल्लें. त्या भट्टाचार्यान वचच्या दिवस थंय पळय भक्तिवेदांत स्वामीक लायक कर इन वॉट एवर वे ही कॅन जालें तितलें तांणी भक्तिवेदांत स्वामीक हेल्प केलेलें. बार सरचे एक दीस फुडें म्हळ्यार 12 ऑगस्टाक भक्तिवेदांत स्वामी तांगेले गुरू महाराजाले समाधीक दर्शन गुरू महाराजाल दर्शना खातीर तांगे समाधीच्या दर्शना खातीर पळय मायापूर आयली 12 ऑगस्टाक. त्या समाधी तांगे गुरू महाराजाल दर्शनांनी करून वापास तांणी कोलकाता आयली ती. तांगे लागीं एक सूटकेस मात्र आशिल्लें. छानशी सूटकेस एक 7 आनी स्वल्प एक खावचें सामान ती तितल्याची. जाल्यार तांगेलें मेन आशिल्लें तांगेलें मेन सामान कसो म्हळ्यार ट्रंक. त्या ट्रंक भरून त्या भागवतम आशिल्लें. तेन्ना भक्तिवेदांत स्वामीन अशी आलोचना केलेली हांव अमेरिका वता थंय सपोज म्हाका खावच्याक थंय नॉनवेज चड नव्हे. सपोज म्हाका कसो न्ही खावच्याक मेळना जाल्यार हांव बॉयल्ड पटाटो करून सांगता उकोळ्ळू आनी स्वल्प एक अनाज आनी खावन तशी मिगेल दिवस काडटालो. तशी म्हणून तांगे तशी एक तांगे मना एक आलोचना केलेली तांणी. तशीच मागीर 13 ऑगस्ट आयलें. तांगेले जलदूता वचचें दिवस 13 ऑगस्ट. तांकां मस्त टेन्शन आशिल्लें. मस्त तांणी आलोचना करता आशिल्ली कशी जावचें कसन जातालें म्हाका थंय गुर्त ना मिगेल खावची कसो ना जेवणाच कसो ना मिगेल कोणा आयकतालीच वे कोणाक हांव सांगेल कळतल वे त्या पुरा तांगेले मना मस्त सुकड विचार चलता आशिल्ले. जाल्यार जेन्ना तांणी त्या ट्रंकाक पळयत आशिल्ले पळय भागवतमान भरले ट्रंक त्या पळोवन तांकां कॉन्फिडन्स येवचें आशिल्लें. एक आत्मविश्वास येवचो आशिल्लो तांकां. कसो न्ही जाल्यार भागवतम टेक केअर करतालो पुरा.
बाकी इतलं एच्चान काळ का म्हूण ना जे हांव एक निमित्त मात्र ज्याला जे कर तशें तर भागवतम करताल म्हणून तांकां तितले एक विस्वास आशिल्लो. जाल्यार ही मनान तूं सुमार सकट विचार चलता आशिल्लो तांगेले की इंडियान जावं भारतांत इतलो प्रयत्न केले, इतलो लोकांक मेळ्ळा, प्रधानमंत्रीक मेळ्ळा, राष्ट्रपतीक मेळ्ळा, उपराष्ट्रपतीक मेळ्ळा आनी सुमार सकल फेमस आनी बिझनसमॅनाक आनी व्हड लोकांक सुमार सकलांक मेळ्ळा जाल्यार हांगा म्हाका तितलें कांय यश मेळ्ळी, हांव हांगा सक्सेस जायनी. थंय अमेरिका जातालो सक्सेस, थंय म्हगेले एक कोणें गुर्ताच न्ही थंय म्हाका म्हगेले मस्त सकट तांगेले मनान तूं विचार चलता आशिल्ले. तशींच ही दीस आयलो, टायम आयलो तो वचचो वचचें हार्बरार कलकत्ता पोर्टार वचचें टायम गेल्लो. तेन्ना तांकां आपास एक मतलब एक एच्चान तांकां आयली, तांणी विचार तांगेले मनां आयले कसो म्हळ्यार नॉर्मली प्राय जाता री प्राय जाल्या नंतर सकड वृंदावना चड वता ती कितें म्हळ्यार थंय आमगेले मरण पावका, थंय मेल्ला री थंय आमकां मरण मेळ्ळा री लायक आमकां डायरेक्ट भगवत धामांत आमकां एंट्री जाता, आमकां मेळटा भगवत धाम म्हणून लोकल एक थिंकींग तशी न्हू. आमी तशी करतात न्हू, आमकां तशी सांगला आमगे भागवतमान तूं सांगला तशी न्हू. तेन्ना भक्ती वेदांत स्वामीक एक एच्चान मस्त आशिल्लो कसो म्हळ्यार तांणी वताची भायरगांव वताची थंय तांकां कसं जाल्ला री कशी कसं जावचें कसं जातालें पूण तांगेले मना एक विचार येत आशिल्लो कशी कशी चलतालें अशी जाल्ला री. तेन्ना हे पुरा विचार येताना ते स्वाभाविक आसा तो विचार येवचो जाल्यार ते पुरा विचारान येतान पळय तांकां तांगेले गुरू महाराजाले सेंटेन्स उडगास येवचे की तूं वेस्टर्न कंट्रीजा वचून प्रचार करता म्हणून तो एक वापास वापास तो तांगेले एक सेंटेन्स तांकां उडगास येवचे आशिल्ले. त्या सेंटेन्सा निमित्त तांकां गोत आशिल्लें तांगेले गुरू महाराजाल तांगेले मस्त दय आसत, तशीच ही कृष्णाल वर्केन तांगेले वयर दय आसत. हे दोन एक आनी तांगे भागवतम तांगेले ट्रंकान तशी तीन वस्तू आसा पळय त्या तीन वस्तू त्या बाकी पुरा तांगेले प्रॉब्लम्स आसा पळय ते ओवरकम करता आशिल्ले. तांकां तितले प्रॉब्लम मागीर तो व्हड दिसनाशिल्ले जेन्ना तीन वस्तू तांगेले येत रावता पळय तांगे गुरू महाराजाले उत्र, कृष्णाल एक तांगेले वयर दया आनी त्या भागवतम ट्रान्सलेट केल्ले ट्रंक हे तीन वस्तू तांगेले येत रावला पळय तांकां अशी दिसता आशिल्लें म्हाका पुरा जातालें देव आसता मागीर गुरू महाराजाल म्हाका आशिर्वाद आसता. तशीच मागीर तो टायम आयलो तांकां थंय दाखून भायर सरच्याक भट्टाचार्यान एक टॅक्सी एक आपोवन दिली तांकां आनी टॅक्सीन बस करून बसली तांगे दोगूय जाण आनी कोलकाता हार्बरांतून तांणी वचच्याक भायर सरली ती. जेन्ना थंय पावलीत पळय हार्बरार जलदूत आला तेन्ना ते कोणेय ना ती हांकां म्हळ्यार तांणी आलोचन केलें आतां कोण हो भट्टाचार्य आलोचन करता भक्तिवेदांत स्वामी इतलो व्हड कामाक खातीर वताची जाल्यार हांकां सोडूंक हांकां मेळूंक कोणेय ना ती हांव एकलोची. तेन्ना लास्टार मागीर भट्टाचार्य वटू लास्ट मिनीट उतर उलोवन भारी कॉन्फिडंट रे कॉन्फिडन्स एकदम खाक्यान तूं
सात घाल न्हू, हातान तूं एक सूटकेस घेव न्हू, आणि त्या जलदूताच्या जेन्ना त्या ट्रंकांनी तांडून घेवन जलदूता वताना तांणी चमकली ती. फायनली तांणी मागीर जलदूतान बसली ती. हाजी फुडें सुमार स्वामे अमेरिकान तांणी चमकलेली ती, जाल्यार तांकां तितलें सक्सेस मेळ्ळी आशिल्लें. केलो मायावादी आशिल्ली ती, केलो शून्यवादी आशिल्ली ती. हाजी फुडें कोण चमकलेली पळय तांकां काय तितलें सक्सेस मेळ्ळी आशिल्लें. जाल्यार आतां कृष्णाल एक प्युअर डिवोटी, शुद्ध भक्त भक्ती वेदांत स्वामी कृष्ण तांकां अपास एक अमेरिका पेटयता म्हणून एक भट्टाचार्य मनांत तो एक विचार आयलो. तेन्ना लास्ट टायम मागीर भट्टाचार्य बलयता, जेन्ना तांणी हांगा कोण चमकलीची तेन्ना तांकां मेळूंक कोणें येयनी ती. तांगेले घरची तांगेल्या चेडूं वरकीन येना आशिल्ली ती. फ्रेंड्स ना, गॉड ब्रदर्स ना ती, कोणेय ना ती. हांव एकलो आशिल्लो जाल्यार हांव तांगे शिश्यय न्हय, आनी हांव तांगेल्या गुरताचेय न्हय. हांव फक्त एक बस अशें आमगेले खाली एक अशी गुर्त आशिल्लो बस तितलेची. जाल्यार म्हाका गोत नाशिल्लें हांव इतलें एक व्हड काम हातूंत हांव एक सांत सहयोग करता म्हणून भट्टाचार्यान केन्नाय आलोचन करनाशिल्लें. हे चॅप्टर हांगा कैद जाता. त्या चॅप्टराक नांव अशीच स्वप्न साकार हुआ, ड्रीम कम ट्रू. म्हणल्यार फायनली तांगेले एक भक्ती वेदांत स्वामी एक स्वप्न आशिल्लें पळय, म्हाका अमेरिका वचका. त्या जलदूता तांणी बसले नंतर तांकां जाल्लें तांगे स्वप्न एक ड्रीम कम ट्रू साकार जाल्लो म्हणून तांकां एक खुशी जाल्लेली. हें फुल 11 चॅप्टरांत आनी 10 चॅप्टरांत आमी पळयल्या कशी भक्ती वेदांत स्वामीन इंडियान कितले कश्ट आनी काण सुमार सकट प्रयत्न कर सुमार लोकांक मेळ स्वल्प स्वल्प जणांन हेल्प केल्ले, सुमार जणांन हेल्प कर न्ही. amongst all these problems and difficulties फायनली तांणी तांगेले भागवतम प्रिंट आनी कर कशी तांणी एक स्ट्रगल आनी कर फायनली तांणी जलदूतान बसली ती. तशी तांगेलें एक स्वप्न साकार जाल्लें. आज आमी हांगा कैद करया. 11 चॅप्टर आज कंप्लीट जाल्लें. तुमकां पुराणा मस्त मस्त थँक्स, because you people are tolerating me from so many days, from so many weeks. Though I am not a good speaker, जाल्यार तुमी म्हाका एवरी सॅटर्डे ऑपॉर्च्युनिटी दिताची. त्या निमित्त मिगेले थोडा अध्ययन जाता. ताचे खातीर तुमकां भागवत पुराण कोंकणील अनेक 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 धन्यवाद. आनी अशी म्हाका सेव दिता रावपाची तशी हांव एक विनंती करता. एटलिस्ट त्या निमित्त तुमगेल खातीर न्ही जाल्यार म्हगे स्वता खातीर मिगेल पूण उद्धार जाता. भक्ती वेदांत स्वामी वाजून लिलामृत ताचे कितें तुमगेल सकडालो बाय हार्ट अनेक 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 धन्यवाद.